ऑपोजिशन म्हणून आसा ऑपोजिशनान उलोवप चालू आसा आनी हांव एज अ सिंगल एम.एल.ए. म्हणून आसा डिसिजन आतां घेवपाक जाय आनी बरे पैकी आमी डिसिजन घेतलें डिसिजन घेतलें तें मागीर सांगतलें आमी तुम्ही कॅन्डिडेट पळोवन डिसिजन घेतले काय पार्टी पळोवन करतले? आमकां ओवरऑल पळोवपाक जाय आनी अशें न्हू की कॅन्डिडेट पार्टी अशें आसपाक जायना आयज तुमी पळयता आसतले ऑपोजिशन म्हणून कोणाक दवरूंक सोदना ऑपोजिशन काबार करूंक सोदता सो ऑपोजिशन हो आसपाकूच जाय आनी ऑपोजिशनाचें कामूय तशें आसपाक जाय आनी ऑपोजिशन म्हणून आमीय रावतले एज अ ऑपोजिशन म्हणून लेट अस बी फ्रँक लायक ऑपोजिशन म्हणटा पळय तेन्ना एक मायट बी गिरीश विजय सरदेसाय दिसती पडटा मारता पळय ते वो इवन आपाचे ऑपोजिशन टुगेदर आसा दिसता वो कितें एक्झॅक्टली तुमी आतां पळयलां आसतलें काल पासून जे कट मोशन्स घालपाक जातले बींग अ सिंगल लार्जस्ट ऑपोजिशन पार्टी जी काँग्रेस पार्टी आसली तेंच्यांनी एक पासून कट मोशन घातलें सो खरें म्हटल्यार वायट गोश्ट दिसता की जी सिंगल लार्जस्ट पार्टी आसा तेंचो जो एकवट आसा तो एकवट ना आनी ऑपोजिशनान खंय ना खंय आमी सिंगल हँडेडली आमकां काम करचें पडटा जावं दोग तीग जाण आसा तेच आयज हें करता मीन्स मॅक्सिमम पॉयंट्स रेज आउट करता सो खरें म्हटल्यार सगळ्यांनी मेळोन एक पॉयंट्स काडपाक जाय जे करून सगळ्यांक इजी पडटलें आनी एक बऱ्या पैकी आमी एज अ ऑपोजिशन म्हणून रावंक शकतले मात तें दिसोंक जायना तुमकां खबर आसा आयज तेंच्या भितर कितें चालू आसा तें आनी हें चालूच उरतलें फुडें वचून केन्ना कितें जाय सांगून नजो केन्ना ते दुसरे वाटेन वचत तेंय सांगून